पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर बुधवारात सकाळी 8 वरांच्यान सुरवात जाल्या ते 5 वरां मेरेन चालू आसतले। महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर एकूण 70 उमेदवारां मदीं ही वेंचणूक जातली। मतमेजणी 13 मार्चाक सकाळी 8 वरां सावन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुरू जातली। मतमेजणी जाले उपरांत 13 मार्चाक निकाल जाहीर करतले। पळयात वेगवेगळ्या पोलिंग बुथाचेर चलिल्लें मतदान। तर आयज 11 मार्च CCP इलेक्शन आणि सकाळच्यान सगळे जोरदार तयारी चालू आसा। पणजेचे नागरीक आता बहुसंख्येन हळूहळू भायर सरपाक लागिल्ले आसा। मात्र सध्या प्रभाग क्रमांक 9तले उमेदवार आमी पणजेकरांचे सुरेंद्र फुर्तादो हांच्या बरोबर आसा। तांच्यांनी मतनोंदणी केलेली आसा हांगासर कांपाला ह्या बुथाचेर येवन जाणून घेवया तांच्या कडल्यान की कसो प्रतिसाद आसा लोकांचो आणि लोक कशे भायर सरपाक लागिल्ले आसा। सगळे लोक सकाळचे येवंक लागले। हांव पयलीं एज अ जेंट्स आय कास्ट माय वोट फर्स्ट एंड माय वायफ कास्ट वोट इन बिहाफ ऑफ द विमन फर्स्ट। सो इट्स अ गुड साइन एंड लॉट ऑफ पीपल हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग एंड कास्टिंग द वोट। पणजेचे लोक न्हू खूब स्मार्ट, कोण उलयना ते आतां बॅलेट बॉक्सान उलयतले न्हू। स्मार्ट सिटी बरें जालें कितें जालें तें लोक दाखयतले। स्मार्ट सिटी बरें जाल्यार हांगा पळयात मरे सगळे हांगा पळयात मरे। लोक स्मार्ट सिटीच्या विरोधात आसा काय तांकां ती आपली पयलींची पारंपारीक पणजे तांकां परतून तेमकां स्मार्ट सिटीचेर एगेन्स्ट कितें जालें तें पारंपारिकाचें कितें आहा तें सोंपिल्लें तेमकां जाय। ते वॉन्ट बॅक द ओल्ड ग्लोरी ऑफ पणजी सिटी। केले मतदान केले तुम्ही? मतदान झाले। ओके, म्हणजे खंयचे विचारसरणीक धरून तुम्ही मतदान केलेलं आसा? मतदारांनी ॲक्च्युली विचार करून जाय की पणजेची जी स्थिती आज जी हाडल्या आणि ताका लागून सगळ्यांक एकठांय जावन एक विचार असो आसा की बुरशी जी पहिली पणजी सिटी आणि आत्ताची पणजी सिटी हातूंतलो जो डिफरन्स आसा आणि तातूंतले तुमी सगळे पळयात इन्फ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटीच्या नांवा सकयल तुमी केल्ली जी बरबादी, पैशाची बरबादी आसूनी किंवा अस्वच्छता आसूनी चेंजीस जावपाक जाय। चेंजीस जावपाक जाय म्हणून मतदान जाता न्ही, नाल्यार 5 वर्सां पेक्षा 50 वर्सांचो काळ आसतलो जिल्लो। थँक्यू। आणि आम्ही जाणा तसे आशीर्वाद आमचे अशें आसतले। बट सम पीपल आर ट्रायंग टू मिसयूज हिज नेम which the people of Panjim know very well. सब भाई अशें जालें तो सगळे तेंकतो हेलो वो BJP। हांगा लोक आसा दे आर रेडी टू सॅक्रिफायस एनीथिंग फॉर पॉवर which will never happen. People of Panjim are very clever. आनीक हांगा 1600+ वोटर्स आसा। दिस इज द बिगेस्ट वॉर्ड इन द CCP आनीक the voting is going on good. It has started on a very smooth note and people are coming out now. चडशे हांगा कितें जाता की हांगा सकाळचे चडशे लोक वोटींग करता आनीक मागीर थोड्या वेळान म्हणजे 11 साडे 11 मातशें कमी जातलें पूण मागीर 3 जाता कितें पिकअप जाता। So we expect around 55-60% voting. All the promises that will be made from the future from the opposition. Right, our panel, now the panel says vote for change. If you look at their manifesto, there is no difference between their manifesto and what we are currently working on right now. Okay. If you look at what the opposition has said and what they had claimed about removing the casinos, they also said that they won't be able to do that. What I'm saying is now the opposition will promise you a lot of things. Right? I'll give you basic examples. In ward number 2, I will say, okay, Cecil made a video about the fish market that the ladies of Aiva were using. That proposal for the fish market was ready 1 year ago. It is only, I remember she had campaigned for Nelson, who was a candidate in Ward 1. It was Nelson and somebody that she had backed that had blocked the proposal. Now they are starting their
I would say campaign, or they're ending their campaign on lies and false promises. That's it. अर्ली मॉर्निंग सगळे टेबलाचेर सगळे जाग्यार घातला आनी नाव आय बी गोईंग फॉर वोटींग. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हाका व्हेरी गूड आसा. कित्याक लास्ट टायम आय एम अगेन टेलिंग, लास्ट टायम हांव मिरामार न्यू आहलो, बट बिकॉज ऑफ माय वर्क आनी Tonka, the reflection of my work got me elected that side. आनी आमकां चड काम करपाची गरज ना. 50% बाबुशान ऑलरेडी काम केलेलें आसा. आमकां फक्त 10% लोकांक कन्विन्स करूंक जाय. अदरवायज 50% ऑफ लोक ऑलरेडी बाबुशाक कन्विन्स जाल्लो आसा बाबुशाच्या हेका. पळय सकाळच्यान सामको प्रतिसाद बरो आसा. लोक सारके उमेदीन भायर सरले वोटींगेक आनी कंटिन्यू लायन आसा. आतां 2 बूथ आसा हांगासर, म्हाजे चड वोटर आसल्या कारणान, आनी दोनूय बुथांनी बरो फ्लो आसा लोकांचो. लोक सामके सकाळच्यान बरे उमेदीन भायर सरल्यात आपलो वोटींग रायट बजोवपाक. हां. आनी प्रभाग क्रमांक चेंज जाल्ल्या कारणान तुमकां कितें आव्हान किंवा चॅलेंजीस अश्यो दिसल्यो? तें आमी इतके वर्सां काम केलां. म्हाजें पयलें इलेक्शन न्ही हें. इतके वर्सां इलेक्शन जालां, इतके वर्सां आमी काम केलां. आमी लोकांच्या दारान वचून काम केलां. लोकांक खात्री आसा की जी काम आमी केलां आनी आमची कामाची पद्दत आश्वासन न दिता काम करत रावप. इतकी वर्सांची काम केलां, तितून म्हाका वोट चेंज जालो तरी सुद्दां म्हाका खात्री आसा की लोक म्हाका प्रचंड भोवमतान निवडून दितले म्हणून.